इन असोसिएशन गोवा एम्पावरमेंट कमिटी जी आसा अंडर ताका हांव चेअरपर्सन आसा. हो प्रोग्राम आमी दोन कडेन केल्लो आसा. एक आमी वाळपय केल्लो आसा आणि एक हांगा वास्को आज. सो दिस इज इन असोसिएशन विथ जिसुडा, गोवा स्टेट अर्बन डेव्हलपमेंट एजन्सी. आणि हो आमी फायनान्शियल लिटरसी म्हणजे बायलांक मोस्टली आणि इवन अदर युथ हांकां फायनान्शियल लिटरसी, फायनान्शियल मॅनेजमेंट आणि फायनान्शियल इन्क्लुजन हे आमी तांकां स्पिकर्स हाडिल्ले फ्रॉम HDFC आयिल्ले टू टेल अबाउट म्युच्युअल फंड्स, मागीर EDCच्यान आयिल्ले टू टेल अबाउट CMRY आणि पोस्टल लोन्स आणि लोन आज स्टॉक दिलो आणि तांकां इन्फॉर्म केले की गव्हर्मेंटचे कसले कसले फायनान्शियल स्किम्स आसा, ते लोकांक ताजो कसलो फायदो जातलो, ते कसे बेनिफीट करू शकतात. त्या खातीर हो आमी प्रोग्राम केल्लो आणि मागीर ते सगळ्यांनी आपले प्रश्न कितें आसा ते तांकां विचारून आपले क्वेरीज करू शकतात. सो बेसिकली हे कितें एम्पावरमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, तांकां ऑन्टरप्रेन्युअर्स जावपाक जाय, तांकां नॉलेज फायनान्साची, तुमी पयशे कशे सेव्ह करपाचे, कशे इन्व्हेस्ट करपाचे, कशे बजेटिंग करपाचे, कशे तुम्ही डिजिटल टूल्स जे आसा टेक्नॉलॉजी कशी यूज करपाची इन फायनान्स, आणि मागीर लोन घेवपाचे जाल्यार कशे कितले घेवंक शकता तुम्ही, कशे वापरपाचे हे लोन, केन्ना रिपेमेंट करपाक जाय, ही सगळे ट्रेनरान तांकां माहिती दिली आणि आम्ही होप करता की लोकांनी यातलो बेनिफिट घेतला आसतलो. पूण मानता की श्री राजीव साळकार आणि मॅडम शमी साळकार जे आज हे आयले, या प्रोग्रामाक आयले आणि आमकां खूप मदत केली तांणी. ना खरंच बरं दिसता कित्याक असोसिएशन गोवा गोवा गव्हर्मेंट जिसुडा आणि सगळ्या अलॉंग विथ म्युनिसिपालिटी एक फायनान्शियल लिटरसी प्रोग्राम दवरिल्लो आणि भरपूर बायलांनी तातूंत वांटो घेतलो. आज मेन पळयत जाल्यार कितले ऑप्शन्स आसा, स्टॉक्स आसा, म्युच्युअल फंड्स आसा, फिक्स्ड डिपॉझिट्स आसा, ते सगळे टर्म्स लोकांक खास करून बायलांक कळपाची गरज. आणि आमचो एक व्हडलो चंक आसा तांकां लोक सांगता म्हणून खंय तरी लोक इन्व्हेस्ट करता, लोक फुडले विचार करता. सो त्या दृश्टीन एक गायडन्स म्हणून हो वर्कशॉप आज दवरिल्लो आणि खुबश्या बायलांनी तातूंत वांटो घेतलो. ह्या सगळ्या संस्थांनी एक वाळपय जाला ऑलरेडी आणि आज वास्को जाला. आणि अशें म्हाका दिसता आनी धाकटे धाकटे वर्कशॉप सामके तळागाळांतल्या लोकां मेरेन जांचो खरेंच ह्या म्हणजे हाजो बेनिफीट जावपाक जाय. रुरल बायलांक, रुरल म्हणना हांव, अर्बनान रावन सुद्धा एक जांकां शिक्षण कमी आसा, त्यांचे कडेन पयशे इन्व्हेस्ट करपाक आसा, तांकां एक आयडिया मेळपाक ह्या सगळ्या हांचे हांवें तांकां सजेशन दिलां की स्मॉलर ग्रुप लेट्स डू इट ऑन फक्त ग्रासरूट लेवल सुद्धा आम्ही ट्राय करूया म्हणून ते होते. थिंक अबाउट तेच असे कार्यक्रम जाले जाल्यार बायल मनीस घर मॅनेज करता बरे तरेन मॅनेज करपाक शकतली. आणि खंय तरी मेळात LIC आशिल्ली हांगा, पोस्टल पेमेंट बँक, HDFC आशिल्ले, ते सगळे तांणी आपापल्या परीन कितें आपूण ऑफर करता ते सांगले. आणि अशेंच जर चालू उरलें जाल्यार म्हणजे दिस इज आत्मनिर्भर भारताचो जो आमचो पंतप्रधानांचो जो उलो आसा नरेंद्र मोदींचो, आणि ताजो फर्स्ट बेज म्हणल्यार फायनान्शियली प्रत्येक मनशाक स्ट्रॉंग जावप. आणि ताच्या दृश्टीन वर्कशॉप ह्या सगळ्यांनी तांणी ऑर्गनायज केला, ताका देव बरें करूं म्हणटा. आणि ज्या लोकांनी आज येवन पार्टिसिपेट केलें तांकां मी आज तुम्ही पळयत जाल्यार गोंयान खास करून एक आसा की प्रत्येक मनीस गव्हर्मेंट जॉब करता आणि स्किम्स आसतना मागीर EDC कडल्यान स्कीम्स आसा, म्युनिसिपल रोजगार योजना आसा, तातूंत बऱ्यापैकी 95% ऑलमोस्ट तांकां तांणी ते फायनान्स करतात. थोडेशे पयशे स्वता घालचे पडटा. तेच म्हणटा न्ही ही फायनान्शियल लिटरसी की आपलो बिझनेस कसो स्टार्ट करता. आणि सगळे बायलांक सुद्धा काय लोक बरे तरेन जेवण करता, बरे तरेन कुकिंग, केटरिंग हे सगळे सुद्धा ओनली इफ यू हॅव लिटिल नॉलेज. आणि ह्या सगळ्यो स्किम्स जाल्यार बऱ्यापैकी प्रेझेंटेशन जाले. ही प्रेझेंटेशनां लोकांनी इंटरेस्ट घेवन आयकुपाची गरज. आणि म्हणून म्हाका दिसता खुबश्या बायलांनी आज पळयलां, खुबशे भुरगे आयिल्ले तांणी पळयलां. सो हांव म्हणटा की भुरग्यांनी जॉब घेवच्या पेक्षा जॉब दिवपी जावपाची आज खूब गरज आसा. तशेंच जालें जाल्यार तकले आमी म्हणटात पळय आत्मनिर्भर, स्वयंपूर्ण हे सगळे पॉसिबल जातले. त्या दृश्टीन हळूहळू कामां स्टार्ट जाल्यार हळूहळू भुरगीं आमी एनकरेज करता. आमच्या हॉस्टांनी जे लोक येतात आमी तांकां सांगतात खंयचो बिझनेस घालपाचो आसा, कितें हेल्प जाय, EDCतल्यान लोन जाय,
वी कॅन हेल्प यू प्रोसेस द फूड. ऍक्च्युली आता इतली इझी करून दवरला सगळें डॉक्युमेंटेशन इझी केला आणि म्हाका दिसता लोकांनी फायदो घेवपाची खूप गरज आसा. आणि एक ट्रेंड वेगळो म्हणजे जॉब गव्हर्मेंट जॉब सगळ्यांक मेळूंक शकना. सो जाता तितलेलो गव्हर्मेंटाच्यो बाकीच्यो स्कीम मुद्रा लोन खुबशे तरी कितें आसा आनी बऱ्या पैकी म्हणजे ताका व्हडले प्रोसेसींगूय ना. सो आय थिंक हळू हळू अशा अवेरनेसांतल्यान म्हाका दिसता लोक फुडें